हांगा एक दुःखद घडणूक घडल्या जंय एका कॅज्युअल गॅदरिंग वेळार अपघाती गोळीबार करून एका तरणाटे चलयेक मरण आयले। थंय हांगासरल्या 20 वर्सां पिरायेचे तन्वी घाडी ह्या पिडेस्ताक ताच्या इश्टान बेपरवाईन हाताळिल्ल्या रायफलाच्या गोळीक लागून मरण आयले। पुलिसांनी गोळीबार करपी बिचोली हांगासरलो क्रेन ऑपरेटर श्वेत गावडे ह्या आरोपीक ताब्यात घेतला। हे शस्त्र सोडले तेन्ना तो बेफिकर पद्दतीन हाताळतालो अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले। घडणुकेचो नेमको क्रम सोदून काडपा खातीर चौकशी सुरू आसा। रॉबर्ट व्हेकल आसले पेट्रोलिंगा आसले ते सेक्शन येतले एक गाडीन तांकां हाडयलो आनी इन्सिडंट सांगलो। ती गाडी त्याच गाडयेंतल्यान ते ताका इंजर्ड कोण आसा ते घेवन येताले हॉस्पिटलान। सो तेंच्यान सांगले नंतर तेंच्यांनी आमचे गाडयान ताका रॉबर्टान शिफ्ट केलो आनी हॉस्पिटलान हाडलो। हॉस्पिटलान हाडटकीर ताका डॉक्टरान ब्रॉड डेड डिक्लेअर केलो। मागीर विचारपूस केली तेन्ना कळ्ळें की त्या चलयेचेर तेजोच बॉयफ्रेंड आसा त्या बॉयफ्रेंडान तेजेर गनशॉट फायर केल्ली आनी ताका लागून तेजी गळ्या हांगा इंजरी जाल्ली। सो त्या इंजरीसान ते एक्सपायर जाल्ले आसा। वो खंय जालो इन्सिडेंट? वो काजूर जालो इन्सिडंट। ही एक 4-5 जाण फ्रेंड्स सगळे मेळून तेजी एकट्याची भयणी घर आसा थंय त्या भयणी घरा कडेन कितें तरी काम आसा म्हणून ती काम करपा लागून गेल्ली। काम करता करता तेंच्याच घरान ते फायर आर्म आसले तेंच्या फॅमिलीचे। सो ते फॅमिलीचे ते फायर आर्म घेवन ती हँडल करता आसतना तेणी तेजे बॉयफ्रेंडान तेजेर पॉयंट आवट केलें आनी फायर केलें। मग ते सद्या डेड जालो? हय, डेड जावन तेजी आतां बॉडी प्रिजर्वेशनान हाडली आसा आनी बाकीच्यो आमचो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसा तो चालू आसा। एक्यूज आसा ताका आमी डिटेन केलो आसा। अरेस्ट प्रोसिजर कितें आसा तो जातलो। फायर आर्म कसले ते कळ्ळे? फायर आर्म ते हे भरता ते कसले ते अजून आयडेंटिफाय जाले ना। सो ते इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।